नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. आज मार्केटात बेरसाचो दीस. आज शेअर बाजारात 9:15 मार्केट गॅप डाऊन उक्ते जाले आणि सेशनाच्या एका खिणाक सेन्सेक्स 1000 पॉइंट डाऊन जाल्यार निफ्टी 250 पॉइंट पडिल्ले. निमाण्या एका वरा भितर मातशी रिकवरी आयली, मात बाजार सावरले ना. ग्लोबल नेगेटिव्ह सेंटिमेंट, स्पेशली अमेरिकन नेगेटिव्हिटीचो प्रभाव भारतीय बाजारात दिसलो. आशियाई बाजारातही नेगेटिव्ह प्रेशर. निफ्टी आज 19,655 चेर उक्ते जाले, लागी 80 पॉइंट डाऊन. 19,678 मेरेन हाय आणि 19,423 मेरेन लो. 19,526 चेर क्लोजिंग दिली. निफ्टी 207 पॉइंट डाऊन. सेन्सेक्स 66,064 चेर उक्ते जावन 65,782 चेर बंद झाले, 676 पॉइंट डाऊन. आयच्या सेशनाचो फोकस थारलो हिरो मोटोकॉर्प. सेगीत दुसरे दीस डाऊन. आज 3% हिरो मोटोकॉर्प पडलो, कारण ईडीची रेड. हिरो मोटोकॉर्पाच्या पवन मुंजालाच्या घराचेर ईडीची रेड पडली. कंपनीन ईडीची खबर सारकी म्हणून कन्फर्म केले आणि शेअर प्रेशरात आणि पडलो. निफ्टी इंडेक्सातले आयचे टॉप गेनर्स पळोवया. डिव्हिस लॅब, नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, एशियन पेंट्स कंपनीचे शेअर चढले आणि टॅग महिंद्रात निमाण्या खिणाक खरेदी. आज टॉप लुजर्स. हिरो मोटोकॉर्प 3.49% पडलो. टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, बजाज फिन्सर्व, एनटीपीसी, आयशर मोटर्स, हिंदाल्को, कोल इंडिया, LTIM, JSW स्टील टॉप लुजर्सात आयच्या सेशनात खूप मोठी संख्या. जाल्यार टॉप गेनर्सात फक्त 5 शेअर, तातूंत टॅग महिंद्रा नावाक गेनर फक्त 0.35% वाढलो. आज मार्केटात सेक्टर वायज पळोवपासारखे कांय ना. बँक निफ्टी लागी 600 पॉइंट नेगेटिव्ह. ऑटो सेक्टरात 250 पॉइंटाचो प्रेशर. निफ्टी मेटल 2%. FMCG, IT, फार्मा सगळेच नेगेटिव्ह. SBI ही देशाची सगळ्यात व्हड सरकारी बँक खूप दिसांच्या सेशना उपरांत आज 600 रुपयांच्या लेवला सकयल पावली. लागी 2% करेक्शन दिसले. आयची अपडेट सोंपोवच्या पयलीं म्हत्वाची खबर म्हळ्यार GST कावन्सिलाची मिटींग. कांय दिसा पयलीं 28% टॅक्स स्लॅबाचो धपको मेळटाच डेल्टा कॉर्प आणि हेर ऑनलायन गेमिंग कंपन्यांचे स्टॉक पडिल्ले. GST कावन्सिलाची ऑनलायन बसका चल्ल्या. थंय कसिनो आणि हेर ऑनलायन गेमिंगांक थाकाय मेळपाची शक्यताय. तशें जाल्यार डेल्टा कॉर्प आणि हेर कंपन्यांच्या 28% स्लॅबा विशीं दुबाव क्लियर जातले. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच दुसऱ्या ट्रेडिंग सेशनाच्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.